मंत्री गोविंद गावडेन आमदारकी पदाचो राजीनामो दिलो। आपल्या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्ष सोडून आनी खंयचोच पक्ष टिकपाक शकना आनी पक्षान आपल्याक केन्नाच पयस केल्लो ना म्हण आदलो मंत्री गावडे उलयला। आमदारकीचो राजीनामो दिल्या उपरांत गावडे हांच्यांनी भाजप पक्षांत प्रवेश घेतलो। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। अपक्ष आमदार तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन आमदारकी पदाचो दिलो राजीनामो। भाजप हो योग्य पक्ष दिसता। भाजपान सदांच आपल्याक साथ दिल्या म्हण आमदारकीचो राजीनामो दिल्या उपरांत मंत्री गावडे उलयले। आज सकाळी मिनिस्टराचो रेजिग्नेशन, कॅबिनेट मिनिस्टरचं रेजिग्नेशन मुख्यमंत्र्याकडे संपूर्ण केल्लो आसा आणि आता ॲज अ आमदार म्हणून आमचे राज्याचे आदरणीय स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर यांच्या कडेन आज ऑफिसांत कार्यालयाक आमी संपूर्ण केल्लो आसा। उपरांत गोविंद गावडे हांच्यांनी भाजपाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हजेरींत भाजप पक्षांत प्रवेश घेतलो। हार्दिक अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी एक बरें डिसिजन घेतिल्लें आसा। कारण ज्या तरेन आमच्या केंद्राक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाचेर हे देशातलें सरकार फुडें वचत आसा आनी ह्या देशा बरोबर ज्या तरेन देश फुडें व्हरपाचें काम आमचे नरेंद्र मोदीजी करतात, संपूर्ण मतदारांनी जो निवडून दिलो तातूंत भितर हांवें केन्नाच दुजाभाव केल्लो ना। सगळे जे म्हजे समर्थक आशिल्ले, म्हजे विरोधक आशिल्ले, सगळ्यांक हांवें वेंग मारिल्ले आसात। कारण म्हाका खबर आसा आमी ह्या लोकशाहीन वावरतात आनी लोकशाहीन वावरता आसतनाच सगळ्यांक घेवन मुखार वचप हें आमचें काम जावन आसा आनी हेंच भारतीय जनता पक्षाचें काम जावन आशिल्लें आनी हें सुद्दां मेसेज आमी त्या वेळाचेर दिल्लो आशिल्लो। निश्चितच रित्या गेली 5 वर्सां बाब गोविंद गावडे आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, ट्रायबल मिनिस्टर, कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर म्हणून तांच्यांनी केल्लें काम गोंयभर हें तोखणायेचें आसा आनी सातत्यांत गोंयभर ट्रायबल मिनिस्टर म्हणूनय तेंच्यांनी केल्लें काम वेगवेगळ्या ट्रायबल भागात लोक तेंचें काम ही तेजी नोंद घेता। भारतीय जनता पार्टीत तेंच्यांनी प्रवेश केल्या उपरांत प्रियोळ मतदारसंघ तर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन 100% आमी निवडून येतले हाची खात्री आमकां आसा। बट त्याच बरोबर वेगवेगळ्या भागात आमी ते प्रचाराच्या निमित्तान प्रवास करतले भारतीय जनता पार्टीच्या खातीर आनी अजूनय बी आमी फक्त सर्वेचेर डिपेंड ना, म्हणजे सी वोटर सर्वे यांच्या निमित्तान काल दाखयल्ल्या दोन्ही सर्वेनी भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण बहुमताचें सरकार गोंयांत येता।